नमाओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज ही वापस भागवत पुराण कोंकणी के आईचे सेशन अंतु तुम्हें रोट भाग्य विचार मत भारी खुशी रहता है। मस्त टाइम मुरलीधर प्रभु ले रिक्वेस्ट निमित्ती आज हाँ तुमने ले वट्वास आणि कामत स्वाति कामत में बड़े रीते इंट्रोडक्शन दे लेंटी साइट भाई धन्यवाद। निराउन संकदलारी आईची दीसु मस्त गौड़ीय संप्रदाय अंतु भाई होड़ दिवसु आज जगन्नाथपुरी मस्त ಒಳ್ಳೆ कार्यक्रम चलला। जगन्नाथ स्नान प्राकट्य दिवस असतो। तशीची आजी तुमगेल सकनाल वट्टू मक्का भारी खुशी रहता है कि आज हाँ तुमगेल वट्टू आईची टॉपिक अस कि पर्सनल habits on the basic of Bhagavad Gita. तर आमगेले हांव तुमकां निजावन सांगतलारी हांव तुमकां 10 कॉम्प्लिमेंट दिवन ना जाल्यारी एक फेलियर उडगास आसतलें तें वय की न्ही मनशालें स्वाभाविक हें आसता। तें एक फेलियरा निमित्ती मनांतून स्ट्रेस सूर जाता। त्या स्ट्रेसांतल्यान सक्सेसाक येवच्याक कशी म्हणून आमकां भगवत गीता प्रभुपादाले भगवत गीता एज इट इज सांगतो आमकां मार्गदर्शन दिता। प्रत्येकाची एक सेशन जावं 8 सेशन जावं प्रत्येक सेशनांतून एक जावन सांग जाल्यार 8 सेशनांतून हांव तुमगे लागीं उलयता आसा
ह्या सेशनाचे तुम्ही एक इव्हेंट म्हणून लेखलारी इव्हेंटाचे रेस्पॉन्स तुमगेल सकडालेंची आस्त म्हणून लेखता आसता आणि हे रेस्पॉन्साचे आउटकम कळ्ळें म्हणून आमकां मागीर कळटा इव्हेंट आणि ऑर सेशन रेस्पॉन्स आणि आउटकम हे सकड मनाचे एक हे आसता आमी आयज सेक्शन आमकां कशी आमगे मन आमी कशी त्या रितीर होंदूंक येवन वता ती तशी आमकां ताजें फळ मेळटा उदाहरण एक सांगता जाल्यार तुम्ही गाडी चलयता वता आसतना एक तुमगेल गाडीक कोणी तरी एक्सिडेंट तिके एक्सिडेंट करता गाडी डेंट जाता जाल्यार डेंट जाले कुले तुम्ही भायर येवन तागेल्या कोप्पान झगडी सूर जाता आणि इतले वरेन विपरीत परिस्थितीर वतल की मारामारी सायट जाता जावन सांगता जाल्यार त्या परिस्थितीर आमी कशी ते डेंट काडचे गाडीचे डेंट काडूंक एक 5,000 रुपये खर्च जालो आसता म्हूण लेखया जाल्यार ताका मारून ताका हॉस्पिटला वचून तागेले हे पुरा हे करच्याक 20-25,000 रुपये आणि ताजे वयरी आमी खर्च करून ताजे वयरी टेंशन हे पुरा आउटकम ताजे येता हे सकट मनाचे एक विकार रुपारी आमकां हे येता हे मन विकार स्टार्ट जाता मन विंगड रितीरी आलोचन करता मन चंचल आसता आणि हातूंत आमी कशी आमगेले जिवनांतून बरे रितीरी आमी कशी जीवन करयत म्हणून आमकां प्रभुपादाले कृपे निमित्ती आणि राधा गोपीनाथाल कृपेन शिवा आमकां साथ दिना निजावनू आम सकणाक गोत्तस भगवत गीता कृष्णान अर्जुनाक सांगले तागेले खंयची परिस्थितीर अर्जुन आशिल्लो त्याच परिस्थितीर आमी आसची आजी आमगेल मन आमगेले हे पुरा अर्जुना वयरचे गोंदळ मनाचे आमगेल हंत सायट आस आमगेल कामांतू यश शांती गौरव प्रीती विश्वास सकड आमगे लागी आसका म्हणून लेखता ती जाल्यार हे प्रश्न आमगेल मनांत केन्नाय काडवता
आम्ही असल परिस्थितींत आसत. आम्ही सक्कड आमगेल शरीरांतून आशिल त्या जिवाक आम्ही एक सिंहासन दिलेलं असतं. आम्ही शरीरांतून आमगेल जीव त्या जिवाक आम्ही एक सिंहासन देतात. त्या सिंहासन मारी त्या सिंहासनार बसलो तो जीव तक्का हांव मिगेलें आमगेलें म्हणचे भावना सुरू जाता. त्या निमित्ती आमगेल मन बुद्धी आमगेल कर्म तशी किती पळयता ती आमगेल जिवनांतून असंतुष्ट असता आणि आम्ही हे चक्रव्यूहांतून पोणू आम्ही चक्रव्यूहांतल्यान भायर येवच कशी म्हूण आमकां कळनाशी आमगेल मन अशांत रितीरी आसता. आमगेले कितले दुड्ड आसूं भांगार आसूं घर आसूं ऐश्वर्य आसूं कीर्ती आसूं सक्कड संपादन केले तिकीची मनांतून समाधान सुख आनंद प्रीती विश्वासू खंय ना खंय उणें आसता. हे सक्कड आमकां बरे रितीरी आमगेलें जीवन आसता जाल्यार आमगेलें डेली हॅबिट वयरी निर्भर आसता. भगवद्गीतेंतून आमगेल भविष्य आमगेल आचार विचार आमगेलें चॉयस आनी आमी आमगेले हॅबिट्स शिकयता. इंग्लिशांत एक म्हण आसा we first make our habits and then habits makes us. आम्ही सुरवे आम्ही अभ्यास करतात जाल्यार त्या अभ्यासा निमित्ती आम्ही आमगेल मनुष्यत्व घडयतात. ते हॅबिट्स बरे आसूं हॅबिट्स आमगेले कॉन्शियस वयरी आडयता. वायट हॅबिट्स आमकां चक्रव्यूहांतून बंधनांत ठेरता आनी बरे गूण हॅबिट्स आमगेले आसला येवका जाल्यार आमी डिसिप्लिनारी म्हळ्यार नियमबद्ध नमुनेरी आनी निरंतर म्हळ्यार कन्सिस्टंट रुपारी आमकां तें करता गेल्यार आमकां वी वील मेक आवर हॅबिट. उदाहरण एक सकाळी वग्गी उठोवचें नित्याविधी करून चॅन्टिंग करचें फोन आमगेल दूर दवरचें. आमकां सकाळांक गोत्तास आज काल फोनाचे प्रत्येकले लागीं फोन आसता. आमी प्रत्येकले फोना वयरीची आमगेलें जीवन निर्भर जावन आसता की म्हूण एक फावट आमकां डावट येता. तुमी सकट तुमगेल फोनाचे युसेज टायम पळयल्यार स्क्रीन टायम तुमकां कळटा. तुमी टायम ना म्हणटा ती जाल्यार फोन युसेजाचें स्क्रीन युसेजाचें तुमी टायम पळोवचे गेल्यार दिवसाक 5-6 घंटे फोनारीची आमी स्क्रीन टायम हें करतात. तशें जावन हांव
हेच टाइम आम्ही शास्त्र अभ्यास करून शांत रीतीने आसून आमगेर आलस्य आमकां यानशी पडोवचें हे सकड अभ्यास आमगेर जिवनांत सहज रुपारी येऊ पर्यंत आम्ही टार्गेट दवरून अभ्यास केल्यारी आमगेर जिवनांत सहज रुपार येऊ पर्यंत आम्ही ताजे वयरी प्रयत्न करून साधन केल्यारी आम्ही ते संपादन करूंक साध्य आमगेले पर्सनल हॅबिट अभ्यास सहज रुपार येऊ पर्यंत आमकां कृष्ण भावना कृष्ण प्रज्ञे येवच्याक साध्य जायना आमगेल साध्य येवका जाल्यार आमगेले पर्सनल हॅबिट रुपारी म्हळ्यार सहज रुपार येवका पडटा भगवद्गीतांत 6th चॅप्टर 5 वर्सान सांगिल्ले वरी उदरेत आत्म नाम नाथनाम प्रसादयेत अथैव नात्मनो बद्ध आत्मना वैरी परात्मना आमगेल मन आमगेल मित्र जावचे साध्य आणि शत्रू जावच्याक साध्य त्या घोस्कर आम्ही आमगेल मन आमगेल कंट्रोलार दवरका आमगेल हॅबिट आमगेल मनाक ट्रेन करता बरे हॅबिट फ्रेंडावरी वाईट हॅबिट शत्रूवरी काम करता आमगेले डेली हॅबिट्स निश्चय करता आमगेल कंट्रोलारी आमगेल मन आसता की ना म्हूण हे मन कंट्रोल करता प्रत्येक आमगेले मन धांवन आयल विचारांत आम्ही काम करता ती निरंतर केल्लें काम आमकां अभ्यास जाता आणि आमगेल निरंतर अभ्यास कॅरेक्टर जाता आणि म्हळ्यार स्वभाव जाता आणि आमगेल कॅरेक्टराची आमगेलें भविष्य घडयता म्हळ्यार कॅरेक्टर is nothing but leads to destiny. भगवत गीतांतून मन कंट्रोल कशी करता मन कंट्रोल करना जातला कर्ण जाता म्हणून सांगता ध्यायते विषया पुंस संगत संजोपयायते संजात संजयते काम काम क्रोधो विजायते क्रोधत भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति आमगेल विचार आणि अटॅचमेंट आशी कोपू आणि कन्फ्युजन आमगेल बुद्धी काम करना तेन्ना आमगेल पथभ्रष्ट जाता तशी जावन आमगेले विचार आमगेले सांबाळच पडटा आम्ही 3 नमुने मनुष्य आसतात एक सात्विक मनीसू एक राजसिक आणि एक तामसिक सात्विक लोकांक गुण सत्य उरलोवचें आणि शुची म्हळ्यार पुट आसचें आणि नियमबद्ध जीवन रितीरी जीवन करचें शिस्त आणि नियमबद्ध जीवन आणि दया
आणि स्वतः सेल्फ कंट्रोल प्रत्येक नियमबद्ध रीती असते आणि केन्ना समय मेळटा तेन्ना शास्त्र पठण करचे आणि वैष्णवाचे सेवा करची ब्रह्म मुहूर्तार उठोवचे आणि भक्त लोकाल सहवास घेवचे हे हॅबिट्स आमकां भक्तीक हेल्प जाता हे गुण सकड सात्विक लोकाले प्रवृत्ती असता त्यागोस्कर राजसिक प्रवृत्तीचे लोक तांकां कोप गडबडी केन्नाय कॉम्पिटिशन स्ट्रेस आणि मात्ते उसळी आणि ग्रीड आणि दुसरेले कॉन्स्टंट कंपॅरिझन आणि वाईट आणि केन्नाय वॉन्टिंग फॉर रेकॉग्निशन म्हळ्यार म्हाका करेक्ट कोंकणी शब्द येना तशें हांव तुमकां अर्थ जाल्ले म्हूण लेखता आणि तामसीक प्रवृत्तीचे लोक जास्ती जावन आळशी असतात नीड जड करतात आता तुमकां शास्त्रांत साहित्य तुम्ही ऐकून आसा पुरो तुम्ही सकड भक्तासाठी आलस्यम अमृतम विषम म्हणतात आणि नीड करतलो इज नथिंग बट डेड इनएक्टिव्ह आणि तांकां तामसीक लोकांक दुरभ्यासू हिंसा आणि आमगेल ड्युटी श्रम करनाशी तशी जावन आमगेले प्रत्येक काम आम्ही हे सकड सोडून आमगेले प्रत्येक काम करचे आस पळय ते आमी कृष्णाले सेवा म्हणून आमी करता तेन्ना आमकां मनाक आनंद आणि समाधान शांती हे सकड कृष्णाल सेवा भक्ताल वट्ट असले नंतर ते आमकां शिकयता प्रभुपादान तुम्ही सकड खंय तरी भोंवच्या वतना एका रेल्वे स्टेशना वतना एका मॉलांत वतना एलिवेटर पळोवन आसा पुरो एलिवेटरांत कोणीय आसूं तांणी राबल्यार पुरो काळ आसूं गोर आसूं सपूर आसूं थोर आसूं इंडियन आसूं वेस्टर्नर्स आसूं खंयच्याय देशाचे आसले तिकीटी ते एलिवेटर सक्कन करता सकडांक वयरी घेवन वता न्हय तुमकां अनुभव आसतले तशींच हे प्रभुपादाले संगतींतून हे प्रभुपादाले हे मुवमेंटांतून जो कोणी आयले प्रभुपादान तांकां तांगेल जिवनांत वयरी हेला खंयचे मनीस आसतो खंयचे प्रवृत्ती आसूं कोणी आसूं कणे भेदभाव आनी करनाशी ताणें हें केलां हातूं हांव तुमकां
एक संदर्भ सांगत्याक उत्सुक असं कलक म्हळ्यार आता आज स्नान यात्रा स्नान यात्रा जाले बेगनाथ प्रकट दिवस आणि होगूर पावसाळी सूर जाले जालते की एक एक कडेन पावस आणि काही ये न्ही पावस वेळ जालो ताजे गोस्कर म्हाका एक उडगास येता असं की प्रभुपादू 74, 75 तशी हैदराबादाक आयलो तेन्ना थंय मस्त बरगाल आयलो म्हळ्यार पावस येनाशिल्लो प्रभुपादान थंय एग्जिबिशन ग्राउंडान तूं तागेल सक्कड शिश्याल ओट्टू हरिकीर्तन केलें हरिकीर्तन केले नंतर संकीर्तन केलें आणि एक हप्तो प्रोग्राम दवरलो त्या एग्जिबिशन ग्राउंडान तूं तेन्ना ते संकीर्तना निमित्ती हैदराबादान तूं पावस आयलो हैदराबाद तेन्ना त्या टायमार टीव्ही न्यूज हे सकट नाशिल्लें नेक्स्ट डे तांचे न्यूज पेपर डेक्कन क्रॉनिकलान तूं प्रभुपादान संकीर्तना निमित्ती इंद्र खुश जावन इंद्राक इंद्रान पावस पेटयलो म्हणून हे म्हळ्यार आमी खंयचे सहवास करता ती म्हळ्यार शुद्ध भक्त आले वैष्णव आले संकीर्तन आणि आमगेलो अभ्यास आमी कशी हाडयता ती आमगेल जिवनान तो हाडटा ती तेन्ना प्रति एक विचित्र म्हळ्यार अद्भुत मिरॅकल जाता मिरॅकल म्हळ्यार जादू जाता हे हांवें स्वता मस्त वेळा अनुभव केला प्रभुपादाल ओट्टू आणि हे हरिनामा निमित्ती भक्ताले ಒಟ್ಟಾಸೋನು ತಂಗೆಲೆ ಆದಾನ್ ಪ್ರದಾन कोरनु ತಂಗೆल सेव केल निमित्ती आमगेले अहंकारू कोपू आणि आमगेले बुद्धी आणि आमगेले प्रत्येक आमगेल जिवनांतू आम्ही परिवर्तन आयले आमकां सगळ्यांक अनुभव आसता आणि असं म्हूण लागता आणि भक्ताल दिवसाचे अभ्यास सकाळी वगी उठोवचे देवा नित्यविधी जाल नंतर देवाक मंगळ आरती जावन नंतर जप करचे आणि ताजे नंतर तुळशी आरती आणि तशी प्रभुपादान आमकां एक संस्कृती दिलेला आसा नियम दिलेला आसा आणि भागवत आणि भगवत गीताचे अभ्यास करचे हे सकड आमगेल जीवनांतून परिवर्तन येवच्याक साध्य जाता आणि हाळे सकड विशय होगूर आमी आमगेल मन कंट्रोलार दवरून सतत अभ्यास करता आणि कृष्ण सांगता मन कंट्रोल करच्याक मस्त त्रास आसा जाल्यार सतत अभ्यास केल्यार साध्य आसा म्हळ्यार मनाक कंट्रोल करता कशी चांग अभ्यास प्रॅक्टीस करची पडटा तशी जावन कृष्ण
केदनाई तुमगेले प्रयत्नाक साथ दिता. हांव हज खतीरी आम्ही आयटी सेक्शनात आणून कणे घेवका कसन घेवचे म्हळ्यारी ऍटलिस्ट आम्ही सकट जप करता ती मनस्पूर्वक जप करता ती म्हूण लेखता आणि तुम सकडा गोता तुम सकट जप करता ती आणि हांव आयकलो भगवद्गीताचे आणि श्लोक सकड प्रत्येक मायेन चंद्ररीतीर सांगले आणि स्पष्ट रूपार सांगले तस जावन आम्ही जप जायत स्पष्ट रूपारी मन सांगून कोरून गे प्रतिपंथ हांव आयिल्ले तेन्ना सांगता तुमकां आम्ही इस्कॉनान तू प्रभुपादान 16 माळ करूंक सांगले आमकां ते 16 माळा ते आमी गुरुले आदेशा खातीर 16 माळ करची आणि केन्ना आमी 16 माळ केले नंतर ते हरिनामाची रुची लागले नंतर आम्ही ते तितलेरी रब्बे नशीब वाडयतात ते वाडोवच खातीर वाडयले तेन्ना आमकां कळटा की आमकां हरिनामाचे रुची लागली म्हूण नामेर रुची वैष्णवेर संग आणि वैष्णव केन्नाय जिवेर दया जिवाक सकट जिवांक दय करता तो तस जावन हांव आजी हे आत्ताचे ह्या सेशनात उपस्थित आशिल्ले 27 पार्टिसिपेंटांक रिक्वेस्ट करता की तुम्ही कितलो माळ करता ती ताजेर एक माळ चड करूंक अभ्यास करा ताजेरी तेन्ना तुमकां ताजे नामा वयर एक रूच येतली आणि प्रति दिवस भगवद्गीता आणि भागवताचे केन्ना आमगेले फोनाची स्क्रीन टायम उणी करून त्या टायम आम्ही शास्त्र अध्ययन केलारी करचे अभ्यास केलारी आणि मग हांव गेल्ले पंचायत तुमकां सांगेल आसत कितले जण तुम्ही त्या जीवनात हाडला म्हणून म्हाका गोठना तुमगे प्रति एक काम दिनचर्या म्हळ्यार सकाळ सान सांजे वरेन केल्लें तुमगेलें काम बरें की वायट की तें देवार चरणाक अर्पण केलारी आणि देवार चरणाक हेच मिगेल सेवा तुगेल खातीर आणि हे देवा तूं म्हाका बुद्धी दी आणि मन दी आज केल्लेली चूक हांव फाय करनाशी म्हाका
सद्गती दाखय म्हणून आम्ही आमगेले प्रत्येक सेवा देवाक अर्पण करता काम देव हांव भविष्य गेलेल पण तो सांगून आसा पुरो सांग तुम्ही आयकना जातील हें जाल्यार आयकलें हें जाल्यार हें तुमकां रिमायंडर आसतलें देव तुम्ही कर मागतात की ते देव दिता कशाने मागा तुम्ही देव केन्ना ना म्हणा तागेलो अभय हस्त केन्ना आसता जाल्यार हांव गेल्लें पण म्हाका आय विविडली रिमेंबर देव आमगेले योग्यते पेक्षा जास्ती आमकां दिला देवान आम्ही देवाक केन्नाय धन्यवाद केला की देवा आम्ही सांचेडो एक चॉकलेट दिल्यार एक टॉफी दिल्यार थँक्यू अंकल म्हणटा देवान आमकां इतलें सकट दिल्लें आमी देवाक थँक्स म्हणला की म्हण हें जातल्यार आमगेले तितले कृतज्ञ जीव दुसरो कोणी आसकी तसल परिस्थितीर आमकां शांती समाधान आणि आनंद कशी मेळचे तशें जावन आमी देव कसने आमी करतात देवाक अर्पण करता आणि मोबाईल ते गरज आसा ताजे दुरुपयोग जायनाशी पळोवका आणि प्रति दिवस आमी एटलिस्ट आमकां इन्स्पायर करूंक भक्त लोकाल संग वट्टा सुनू एक मोटिवेशनल सेंटेन्स म्हळ्यार आमी आमगे जीवनांत हाडका आणि हे सकड आमी आमकां कशी आमी निष्काम कर्म करचे कशी आमी भक्त लोकाल संगतांत आसून तांगेल सेव करचे आणि ताजे निमित्ती आणि सगळ्या पेक्षा आमगेले मोवाळ उलोवचे निजाम सांग जाल्यार कोंकणी समाज सारवंत समाज आणि बरे समाज आणि बुद्धोन समाज तांगे लागी सरस्वती आणि लक्ष्मी दोन्ही आसा सरस्वती म्हळ्यार संकल्प कोरून तांणी परिश्रम कोरून साधन कोरून सरस्वतीले तांगे लागी हाडून सरस्वती निमित्ती
त्यांनी परिश्रम करून लक्ष्मी कृपा तांकां मेळटा आणि त्या लक्ष्मी कृपा शाश्वत रुपारी आसका जाल्यारी आमी वैष्णवाले सेवा वैष्णव अर्चन आणि कृष्णाल सेवा केल्यारी आमकां आमगेले प्रति एक मनोकामना पूर्ण जाता. तशानु आम्ही हांव केन्ना सांगता आसता वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन डेस्टिनी. आमगेले भविष्य आमगेले वयरी निर्भर जावन आसा. आम्ही घडोवका तें भविष्य आणि जो इतलो हांव तुमकां खात्रीर सांगता. आमगेले एक विश्वास आसा की ब्रह्मान बरयलेले कोणा लागीं चुकोवचें जायना म्हणून जाल्यार कृष्णाल कृप आसल्यार ब्रह्मान बरयलेले सायट विपरीत करूंक साध्य आसा. कळ्ळें. त्या घोस्कर आमी प्रितीरी विश्वासारी मोगारी आमगेलें प्रति एक काम करून मन संतुलित दवरून मन मांकडा वयरी करनाशी मन कंट्रोलार दवरल्यार आमकां आमगेल जीवमानांतूं जो आमकां कर्ण जाय पळय तें प्राप्त करूंक देव आमकां आनी देव गुरु आनी वैष्णव आमकां सहाय करतात, हेल्प करतात. आनी तेन्ना आमी वी आर ऑलवेज बी ए विनर. हांव केन्ना सांगता तुमी सायट आयकून आसता पुरो हे कलियुगांतूं प्रति एकलींची सण विशयाक एक सांचेरडू निमगेल टिकीची आजी प्रति एकली एक कॉमन वर्ड जालें आसता. फुडें आमकां कणय गोश्ट नाशिल्ले शब्द आयकनय आशिल्ले आमी सान आसतना. आतां सांचेरडूवाक निमगेल टिकीची कशें तूं ना काय हांव भारी टेन्शनार आसा. प्रति एक चेरडाक प्रति एक हावस बापूस प्रति एक प्रोवायड करता जाल्यार ती चेडवाक सायट टेन्शन म्हूण शब्द कॉमन जालेले आसतात आजकाल. म्हळ्यार तितले आमी हे दुसरे वयरी कंपॅरिजन करूं वचूं नाका. ती when you compare with others you are nowhere. When you compare with yourself you are far far better. आमी केन्नाय दुसऱ्याक तुलना केल्यार आमी आमगेलें उणेपण करता. आमी फुडें कशी आशिल्लीं ती
आणि आत्ता कशी परिवर्तन आमगेल जाल्ले तेन्ना आमकां एक आशा किरण आमकां मेळटा. And that's what is called hope. आणि भक्तांक only hope is Krishna and the mercy of Radharani and association of devotees. Trashtaunu हांव तुम सगळ्यांक तुमगेल सगळ्यां खातीर प्रार्थना करता आनी तुम सगळ्यांक देव जगताचे निर्माण केलें जगन्नाथ आता आजी स्नानो अनेक 15 दीस तक हुशार नाशी रफ्ता जालतकी तो कडेरी तागेल रथ यात्रात येता तो जगन्नाथ कृष्ण आणि बलराम दोय तुम सकड गोष्ट आसा की आम्ही 2 दीस पुढे एक काय दही चिवडा फेस्टिवल पाणीहाटी ते केल्लें आसा म्हळ्यार बलरामाल कृपा म्हळ्यार नित्यानंदाल कृप नाशी कृष्णाल कृपा आनी गुरुतत्व नित्यानंद नित्यानंदाल कृपा आसल्यार गुरु कृपा आसल्यार कृष्णाल कृपा आमकां मेळटा ती तशें जावन सगळ्यांक हांव तुम सगळ्यां खातीर प्रार्थना करता देवा लागीं आनी तुमगेल जीवन दिवसान दिवसाक कृष्णाल भक्तीन तूं वृद्धी जावं आनी म्हणून आश करता आनी तुमगेल प्रयत्न सफल जावं म्हणून तुम सगळ्यांक आशीर्वाद करता आनी आम्ही आमगेल जीवन बरे रितीरी घडोवका म्हूण आसल्यार दुसरेल निमित्त साध्य ना स्वता हांव केन्ना स्वता मेल्ले शिवाय स्वर्ग मेळना म्हणटात म्हळ्यार स्वता करनाशी कने जायना हांव मस्तकात सांगता म्हूण केलें जाल्यार कालावशे व काल समयाक बंधना निमित्ती हांगाच हांव विराम दिता आनी तुम सगळ्यांक आयज सेशन आशिल्ल्यांक
आणि प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रूपरी आशिल्यांक मैं सगळ्यांक धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. थँक यू व्हेरी मच. आणि भारी खुशी झाली आणि अशी की कोणाला कने प्रश्न असल्यारी निंबूयात. हरे कृष्ण प्रभुजी. तुम्हाला आशीर्वादाका अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी. आमचे कसं मालगड डिवोटी झाले, सिनियर डिवोटी झाले, आशीर्वाद जाय शिल्ले भक्तीन कृष्ण भक्तीन तो मुखार सुचारता. आणि आज शिष्यानं भारी संद करू ते कशी आम्ही डेव्हलप आमगेले आम्ही कोण येऊ का मने बंध मोक्षाणम आमगेला कमी करता मनही करता मनही भोगता म्हणलं तुम्ही ते भारी छंद कोण सांगून दिला प्रभूजी. कोणाला प्रश्न असतील पण या हरे कृष्ण प्रश्न असले अनमुक्त निघू येतं. हा म्हणले प्रभूजी कोणाला प्रश्न डाऊट